प्रदूषण आनी हेर गजाली विचारांत घेतल्यो जाल्यार गोंयच्या रस्त्यांचेर इलेक्ट्रीक बशी धांवच्यो अशें आपल्याक दिसता. येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्होन सांगलें. वास्को खातीर दिल्ल्या इलेक्ट्रीक बशींच्या उक्तावण सुवाळ्यान तो उलयतालो. फुडल्या 5 वर्सांत गोंयच्या रस्त्यांचेर फकत इलेक्ट्रीक बशी दिसतल्यो. ते खातीर केंद्रा कडेन 1200 बशींची मागणी केल्ल्याचें मॉविनान सांगलें. तशेंच जाता तितल्या बेगीन गोंयांत 500 इलेक्ट्रीक बशी उपलब्ध करून दितलो अशेंय ताचें म्हणणें. भौशीक वाहतुकी खातीर इलेक्ट्रीक बशींचो वापर जावचो असो आपलो हावेस आसा. इलेक्ट्रीक बशींक लागून हवा आनी आवाज प्रदूशण उणें जावपाकूय मजत जातली. My aim is to get more than 500 buses as soon as possible. In fact, I have asked the centre that Goa should have all electrical buses for public transportation, because we need totally about maybe 1200 or so, 1200 buses. In the next 5 years, we will try to do that. Of course, government had a scheme, central government had a scheme called Flame 2. At one time it looked like we will miss the bus, but by constant follow-up and literally I had to plead with them, we have succeeded in getting sufficient numbers for Goa.